कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ गोवा. मायकल लोबोन 2 दीस पयलीं म्हणला हे 2 विलेजी हडफडे आनी नागवा ह्या विलेजीचे खंय तो म्हणटा कॅरिंग कॅपेसिटी हुपल्या ऑलरेडी. कांय म्हयने पयलीं सुरेश प्रभू आदले केंद्रीय मंत्री ताणें म्हणिल्लें की कॅरिंग कॅपेसिटी गोंयची बाबा आमी हुपले काय कितें. गोंयची लोकसंख्या 1961 ज्या दिसा आमी पळय मुक्त जाल्ले तेन्ना आशिल्ली 7 लाख. खरे गोंयकाराची नीज गोंयकाराची अजुनूय लोकसंख्या 7 लाखच आसा, वेल्यान ती कमी जाल्ली आसूं शकता. पूण गोंयची जर खरी लोकसंख्या आज मेळत ती 17 लाख आसा. म्हणजे पळयात गोंयच्या लोकसंख्ये परत चड भायलांचो आंकडो वाडटा. कांय तेंपी पयलीं आमच्या मंत्र्यानूच म्हणिल्लें गोंयांत वर्सा कणकणी 1 कोटी पर्यटक येतात. तातूंत भितरले कितलेशे हांगा रावतात, कन्स्ट्रक्शन वर्कर, बाकीच्या कामां खातीर गोंयचो आर्थीक विकास ज्या पद्दतीन जाता आनी ताका लागून जे पळय ज्या पद्दतीन आमी लोकशाय किंवा लोकसंख्या तयार केल्या न्ही ती भयानक भिरांकूळ. ताका लागून गोंयचे पळय एक बॅलन्स आसा तें हालता. गोंयच्या विलेजांनी पयलीं फक्त 500 लोक रावताले जाल्यार आतां 5000 लोक रावतात, 10,000 लोक रावतात. गोंयची लोकसंख्या हांवें तुमकां सांगलें. आमी गोंय खंय वतात, आमी गोंय एका कड्याच्या तोंकार व्हरून उबें केलां. ते केन्नाय कोसळून पडूं शकता अशे तरेची परिस्थिती आहा आनी आमी धोक्याची घाट वाजयतात. ही घाट गोंयच्या अस्तित्वाची घाट, आमच्या स्वताच्या अस्तित्वाची घाट आनी आमचे गोंयकारपणाची घाट. ह्याच विशयाचेर आज एक खडेगाठ चर्चा आमी करतात. 4 मानेस्त म्हत्वाचे आमचे मदीं आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आहा रोशन मतायश जे स्वता ह्या विशयाचेर स्वताच आवाज उठयत आसात. आमचे मदीं आहात एडवोकेट रविराज चोडणकार जे स्वता ह्या विशयाचेर कायदो आनी राजकीय नदरेन विचार करतात. आमचे मदीं आहा रवी हरमळकार जो स्वता एक खडेगाठ वावुरपी आनी आमचे मदीं आहा सोशल एक्टिविस्ट सावयोबाब रॉड्रिगीस. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां आनी खडेगाठ चर्चा जी गोंयच्या अस्तित्वाची चर्चा अशें हांव मानतां. सगळ्यांत पयलीं रोशन माथायश बाब तुजे कडेन हांव येता. हांवें तुका सांगलां गोंयच्या अस्तित्वाची घाट वाचता म्हणून. आनी घाट पळय वाचता तेन्ना लोकांनी जागृत जावपाक जाय. आमचे राज्यकर्ते, आमचे सरकार, आमचे एकूणच प्लॅनिंग, आमचे नियोजनकार पळय तांणी सादूर जावन विचार करपाक जाय कितें चल्लां गोंयचें. तुका ह्या विशीं कितें दिसता? राजकारणा वयर आमी तर उलयला. डेफिनेटली आमकां गोंयान एक बरी एक राजकारण जाय की आयज पासून आमी केन्ना पळोवंकूच ना. जेन्ना पोर्तुगीज आमकां सोडून गेल्ले तेन्नाच्यान आयज पासून खूब जाण आमकां राजकारण बरें करतलो म्हूण सांगून येता पूण कोण करिना. एन म्हाका एक उगडास येता स्पेशली वीथ टुडेज टॉपीक जे आमी कॅरिंग कॅपेसिटी म्हणटा. हांवें फेसबुकाचेर हे वाठारान खूब हें पळयलां. हांवें एक मीम तितून एक शिव आसा लायन आनी तो लायन लोकां कडेन उलयता आनी सांगता आफ्टर यू इलेक्ट मी आय एम गोइंग टू बिकम वेजिटेरियन म्हणटा तो. ओके, सो हितून गोश्ट हा की वेजिटेरियन इज अ गुड आयटम but who is talking about vegetarian, that is the question. Okay, good point. So today when we are talking about carrying capacity, it's a very good topic required, but who is saying it is the question mark. Very good. हांव तुजे कडेन येतलो. एडवोकेट रविराज चोडणकर. नायक बाब कशें आसा, गोंय हांव अंदमान गेल्लो एक नोव्हेंबरान अंदमान गेल्लो. म्हाका अंदमान जेन्ना वतकच तें 10-15 वर्सां पयलींचें गोंय दिसलें. सारकें खरें. सामकें एब्सोल्युटली शांत, चड ट्रॅफिक ना, सगळीं झाडां आनी ती हे सगळें. आतां प्रश्न आसा 10 वर्सां पयलींचें गोंय आनी आतांचें गोंय हो आयज कित्याक चेंज जाला. एक म्हाका तरी दिसता आयज गोंय जी जमनी आसा जे कोस्टल बेल्ट आसा ते गोंयकारा कडेन उरूना. पयली गजाल म्हणल्यार गोंयकारा कडेन अजिबात उरूंक ना. ते आमी उट सूट म्हणटात की दिल्लीकारा कडेन आसा. वील टेक वन एग्जाम्पल, रोमियो लेन. रोमियो लेन एकूच एग्जाम्पल घेवया. आयज तो सॉल्ट पॅनाचेर चलतालो, बऱ्यापैकी 2-3 वर्सां चलतालो तो हॉटेल काय मोटेल कितें आसा तें तो चलतालो. तातूंत 25 जाणां मेले. सुदैवान गोंयकार एकूय मरूना. एकट्याकूय कोण आमी अशें म्हणया की गोंयकार मरपाक आमचे राज्यकर्ते रावले ना. हांव तें म्हणिना. हांव सुदैवान म्हणटा एकूय म्हणना. पण प्रश्न कितें आसा हो, आयज जर गोंयकार जर ते चलयतालो, ते मोटेल चलयतालो, ते इतले हातून इतले इलिगॅलिटी चलताली तातूंत चलपाची करपाचो एक गोंयकार खरो गोंयकार चलपाचो आशिल्लो. आतां दिल्लीकार आयले. दिल्लीकारांक गोंयकारांक दिल्ली जमनी कोणे विकल्यो, जागे कोणाचे, सॉल्ट बॅनान क्लब कोणे घालपाक दिलो. दिल्लीकारांक कितें पडलां, आयज तांच्यांनी 10 करोड घाले
तांकां ते 10 करोड केन्ना काडटा आनी 20 करोड केन्ना करता ताजेर आसा ते दे आर नॉट ऑन दिस बरें हांव तुजे कडेन येतलो रवी हरमळकर तूं पोर्तुगीज ह्या विशयाचेर उलयता तुजें मत कितें आसा 2 दीस पयलीं हांवें एक न्यूज पळयलो खंयच्यारी न्यूज पेपराचेर गोवा राज्याचो MLA मायकल लोबो तो तेज्या तोंडार सदांच हास्य स्मित आसता बरो हांसून उलयता तो आनी तेणें म्हटलें कितें कॅरींग कॅपेसिटी हडफड्या नागोवा पंचायतीची काबार जाल्या म्हाका इतलें सांगपा जाय त्या हास्य स्मितान एक तेणें जोक केलो असो म्हाका दिसलो जोक कित्याक काय म्हणटा हांसता पळय ते सदांच जोक करतात पण एक म्हण आसा इंग्लिशीन म्हण आसा ती इंग्लिशीन म्हण कितें तरी आसा एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स ही मायकल लोबो 15 वर्सां जाली MLA आसा आनी इलेक्शन आतां 27 26 लागीं पावता पावता ताका याद जाली अरे कॅरींग कॅपेसिटी काबार जाल्या आमी न्हू शेतान वयताले खंय भाटान वयताले आमी खोरे मारताले पावसान आनी थंय गांयडोळ आसताले अशें आतां सदांच म्हणटात ही भारतीय जनता पार्टीची पंचायत हडफड्या नागोवा भारतीय जनता पार्टीची पंचायत कांदोळे भारतीय जनता पार्टीची पंचायत जे मायकल लोबोच्या फाटल्यान गांयडोळ कशे वॉर्ड मेंबर्स आसतात तांकां खबर नासली काय हे जे गांयडोळ हांव खंयच्या कोणाचें नांव घेयना आनी जे गांयडोळांक खबर नासली बाबा कॅरींग कॅपेसिटी कितें ती मायकल लोबोक जेन्ना निवडून हाडटा ऑर खंयच्याय MLAक निवडून हाडटा तेन्ना तेणी पॉलिसी करची आसता ती पॉलिसी कॅरींग कॅपेसिटी आसता उदकाची आसता रवी बाब तुजे कडेन सुविधाची आसता तुजे कडेन येता सावयो तूं हें सगळ्याक पळयता तूं एक नॅशनल लेवलाचो एक स्पोक्सपर्सन आशिल्लो तूं ह्या गोंया कडेन पळयता आनी तूं भारताचें सबंद विकास जें कितें जाता ताजे कडेनय पळयता तुका तुज्या मनान कितें रिफ्लेक्शन आयलें ह्या सगळ्या इश्यूचेर Personally, I feel, Raju, that Goa, day by day, minute by minute, everything going on about us is getting diluted. Yes. Now, let me give you an example. Yeah. Many years ago, Aman and Whitney had done a report with regards to the Mopa International Airport. I don't know how many of you all know the details of that report. But that report estimated that there would be about 30 million to 40 million tourists coming into Goa over a period of 5 to 10 years. Okay. Now, what is the total population of Goa at this point of time? 1.8 million and a floating population of around the same. Yes. 30 million Yes. is 30 times more than what we currently are our capacity. Okay? Correct. So I'm not able to understand those who are planning Goa's future. What are they looking and planning? Because we don't have the water resources, we will not have the electricity resources, maybe at some point of time we will not have the food resources. Can the government that I support and question tell me how can a village have 1,700 flats coming up in a village? You are right. So 1,700 flats, which even if you take at an average 4 people per family, that is almost 8,000 people more of capacity. Where is the carrying capacity in the villages in Goa? Correct point. Where is, please look at the real estate development happening in Goa. Are those houses for the Goans? The answer is no. So then who are the houses for? You see ads in the real estate companies saying for the NRI, for the NCR market, for the Delhi market. That is what we are catering to, and that is what the leaders, the political leaders are catering to. They are clearing projects of the Delhi market. They are clearing projects of the markets outside of Goa, which is Bangalore, Hyderabad. And that is why I have regularly said Goa is in a process of Delhification. Very nice. I will come to you. Roshan Bab, हाजेर म्हाका तूं उलयल्लो जाय तूं एका गांवांत रावता तूं हें पळयता तुज्या दोळ्या मुखार तूं वाडला ज्या विलेजीन त्या दोळ्या मुखार ती येदे व्हडले बिल्डिंगो इतले नायट क्लब इतले बोवाळ रातभर धुमशेणां कशें रावतात तुमी सर तुवें म्हाका एक प्रश्न विचारले यू आर स्टेईंग इन अ विलेज आय हॅव ब्रॉट वन फोटो दिस इज माय विलेज ओके यू कॅन सी दिस या येस this is a 8-story building in my village, so-called village, You are and right. the road in front is only 3 meters. This was done during the 2018 year when the NGPDA was run by the same person who's talking about carrying capacity today. माझ्याशीन खूप लेटर्स हा
आय एम ऑल्सो द पेटिशनर ऑफ द ODP केस ऑफ कलंगूट कांदोलीम जेन्ना 2017 स्टे हाडलेली आमी येस तेन्ना आमी कॅरींग कॅपॅसिटीचेर खूब बरोवन तांकां दिला. वी हॅव सबमिटेड कॅरींग कॅपॅसिटी. माय क्वेश्चन टुडे ऑन युअर प्लॅटफॉर्म इज वॉज मायकल लोबो ब्लाइंड and now has his eyes opened because 27 election is coming and he still wants to eat the little cream of Kalangut that's left? That But Michael Lobo should you know answer. something, Roshan. Yeah. Pardon if I. Of course, of course, of course. With all due respect, Yeah. okay. We're all complaining about the politicians, but the politicians are put in place by the people, Yes. right? So I don't understand how are we as Goans allowing for this rampant delification in Goa. Yes, exactly. We are So watching it, we are everybody- complaining Savi about Bab- it, but we are not So- taking the right step. Very Yes, varied so- questions. However, everybody want to eat the cream. So, Everybody is if you- involved. if you the are- local guys who is electing the punches. If you are- if you leave are- aside the MLA. if Correct. you are going to talk about Goans, Yeah. I think it's time that we have to separate ourselves from each other. And the line of separation would be whether you are a legitimate Goan or illegitimate. I am not saying whether you are Goan or Pogo or anything, whether you are legitimate or illegitimate. Why I say this? When we say that Goa is our mother, Yes. which legitimate child would want to rape the mother? You tell me. That I agree. Who has done this? Leave the politician as a word of politician or party lines. Is he not a Goan? Correct. But Then who you- is selling the land? म्हाका सांग रोशन बाब, The land- आम्ही गोंयकार म्हणतात, आम्ही सभे मजार येऊन बोवाळ मारतात, आम्ही भाशणां करतात, आम्ही आर्टिकल्स बरयतात, आम्ही टीव्ही डिबेटीज वचून बोवाळ मारतात. Sir. गोंयकारांनी जमनी Sir, विकल्यो. the question should not be who is selling the land. Okay. The question should be why are we selling the land? Okay. Answer the question. The answer is because the government has made us so lachar that we are bound to sell our land to Why live. Lachar? Of Why course, Lachar? no. Why Lachar? I Sir, don't you agree look with at that way. you take I an don't agree example. with that. You take an I'm- example of okay. every family. No, I'm- Roshan, I'm a Let me answer person- my question. Roshan, I one have- second. I lived abroad in Dubai for many years. Then I was in Bombay, but I made a conscious choice to come into Goa. Why did I make the conscious choice? Because the government was making me lachar? No, because I believe there is an economic opportunity in Goa Correct. which we need to work on and which we need to progress. The problem is today. Let me give you an example of somebody who had a large parcel of land in South Goa. This gentleman sold his ancestral land because he was in a gambling debt. So he continued to gamble, and in order to make money, he sold his land. So who is to be blamed for that? Today, if people from outside of Goa are coming in, is because we Goans have opened the doors for them to enter. and it will open more. राजूभाई Correct. ॲडव्होकेट So my friend- I'm हांव coming तुजे to कडेन my येता. point. म्हाका सांग, तूं एक आदोगाद तूं ह्या सगळ्या प्रश्ना कडेन कायदेशीर आनी राजकीय नदरेनय पळयता. म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटान आणि गोवान एक क्लियर कट मेसेज भायल्यांक गोंयकारांक न्ही भायल्यांक एक धाडपाक जाय दॅट गोवा इज नॉट फॉर सेल. पण मेसेज कशें धाडटले? मेसेज धाडटले जेन्ना तो म्हणटा तो रोमियो लेनीर भितर स्ट्रिक्ट एक्शन जातली, तांकां भितर उडयतले, तांकां खडी फोडपाक धाडटले. राजूभाई, म्हाका एकूच point एकूच मिनिट हय. हांव म्हणटा आमची गोंयकारांची तसलो धंदो करपाची तयारी ना. आतां रोमियो लेन हे जर गोंयकार चलोवपाचो जाल्यार म्हाका दिसना तो सॉल्ट पॅनरचेर चलोवपाचो. Baba, Goenka does not have money to give 10 lakhs per month. तो रविराज बाब गोंयकार सगळे सायलंट पार्टनर्स सगळे हातूंत. सायलेंट पार्टनर कित्याक जालो हे पळयात. कारण सायलंट पार्टनर इतल्या खातीर जालो कारण ताका फुल टायम काम करपाचें ना. Sir, हे येवन that इन्व्हेस्ट is why I am saying the question we are asking what, where, when. Nobody is asking why. ओके. You ask. The root of everything is why. राजूभाई And म्हाका again, एक I'm point coming to my point is because if you see a household today in Goa, let us admit the fact. It has come in the news 3-4 days back about our unemployment ratio. We are in a very, very pathetic state. When a person doesn't have money in the house, yes, we bank on tourism. We want to give bikes on rent. We want to put a taxi. We want to run a small shop. Check. Is it easy to get these licenses? Is it easy? ओके. राजूभाई, तूं तुम्ही जे सांग. म्हणटा पळय जमनी कोणी विकले तेचेर म्हाका सदांच एक कॉन्ट्रेडिक्टरी आसता. खूप हेचेर डिस्कशन खूप जालें जमनी कोणी विकल्यो पळय त्यो. अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायकानूय अशें एका खंयच्या तरी हेचेर म्हटलें जमनी कोण विकता, गोंयकार विकता, हय. पण कन्वर्ट कोण करता, इल्लिगली कन्वर्जन कोण करता.
ऑर्चर्ड आसलेलो सेटलमेंट हांव करता तो भाटकार करता ना आमकां ऑथॉरिटी आसा ना. हे गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय. जमनी जर विकल्यो जाल्यार कन्वर्जन करपाक सरकार आसा. सरकारान जर स्ट्रिक्ट लॉ हाडलेलो तो कोण घेवपाक पावतलो ना. सरकार म्हळ्यार कोण बाबा? सरकार सरकार म्हळ्यार विकपीच. हे पळय सरकार म्हळ्यार आमीच. मागीर आमीच ते लोक. हे पळय आमी आमकां भितर अशें काडून काळजान भितर पळोवपाची गरज मागीर ते आसा. सरकाराक आमकां change करची फाटलीं गरज 20 आसा. वर्सां पयशाचे ते इतले सरकाराक हाताचे change जाले करपाची आमी. गरज ना. हे पळय जमनी विकप कोणे जमनी आमीच कन्वर्ट करून घेतात त्यो आमीच विकतात आमीच पंच निवडून हाडटात हे असले हय. आमीच आमदार आनी निवडून तेच हाडटात. निवडून आमकां हाडटात. ते पार्टी ताणें चेंज केल्ली जाय तेच आसता. निवडून हाडटात. पार्टी ताणें चेंज केल्ली जाय आसता कारण आतां आमकां पयशे जाय. लोकांक जाल्यार चाराण्याची पयशाची greed. ओनली आन्सर इज पॉलिटिकल. नो नो Ah. नो इट इज नॉट. हय. रवी बाबा हांव एकूच आन्सर Of दिता course. एकूच आन्सर दिता की आतां पळय सरकार म्हणटा तूं प्रत्येक गजालीक प्रमोद सावंताक काडटा तूं प्रत्येक गजालीक सरकाराक काडटा. म्हजें म्हणणें आहा आमी खंय न्हिदिल्ले. आतां ही बिल्डींग आतां आनी एक बिल्डींग दाखयली हय. म्हाका. ही बिल्डींग ही इतली उबारली वयर येतकूच तो फोटो दाखयता. वयर येवचे पयलीं कित्याक दाखोवन आयज 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 गजाल जाल्या पळय चिमला जाल्या. चिमला केन्ना जाल्या? तर बिल्डींग उबारून जावना न्ही. आयज चिमला बंद कित्याक पडलें सांग पळोवया. तर लोक ते लोक जागृत उबो जाले. लोक जागृत जाले. लोकांनी प्रोटेस्ट केले. आयज कारापूर कित्याक बंद पडटा? कारापूर ही इट इज अ टायगर रिझर्व एरिया. कोण जाप काडिनाशिल्लो. तांच्यांनी परमिशन घेतले. आज लोक रस्त्यार कित्याक उठला? इट इज टू प्रिझर्व. ही कोणाची दायज आशिल्ली? रवी हरमळकर ताणें तुका एक स्ट्रेट क्वेश्चन केला. लोकांनी उठले शिवाय गोंय सांबाळप जावचें ना. ना. फक्त तुम्ही सरकाराक दोष दिवन चलचे ना. फक्त सत्तेर आशिल्ल्या मंत्र्यांक दोष दिवन जावचें ना. मंत्री तुका जाय तेच करता. हांव रोशन बाब हय गोंयच्या आवाजान गेली 2017च्यान हांव आसा. आमी नावेन देवन आवाज उठयत आसा. लोक न्हिदलेले आसता पळय म्हणजे कुंभकर्ण निद्राच्या अवस्थेन आसता पळय तांकां उठयत आसा. पण जाला कितें जाणाय एक तर पॉलिटिकल वील जायच हांव म्हणटा. Of course. क्लीन पॉलिटिकल वील जाय. कित्याक सिस्टम जी करता जे पॉलिसीज करता पळय ते विधानसभेन करतात. हय. ना आझाद मैदानाचेर ना लोहिया मैदानाचेर करतात. सारकें. दुसरी आसा पळय ती तुम्ही पळयत जाल्यार तेच आसता निवडून येता. सारकें. तांकां कितें केलां ते निवडून येतात आपल्या बायलेक जिंकून हाडटात आपल्या पुताक जिंकून आमच्या हाडटात. गोवन्सांक लाचार केला. लाडली लक्ष्मी ग्रह आधार ती बायलां आपली वुमन्स डे नाचतात की तांकां साडयो दिता मोवीन गुदिनो आयदनां दिता. राव हे सगळे घेवनय हे तुम्ही सगळे- तांच्या अगेन्स्ट मतदान करूया. ना एकाच लाचारी म्हणटात न्हू. हे लाचारींसून भायर now give सरपाक me a कितें तरी chance. करायला Yes, yes, yes. पडटलें. Roshan, I want you to speak more. Yes. Because you are on the road. So You are fighting. let me clear this entire air that has been created here. First Yes. of all, the allegation against us is that we don't say anything before the building comes. Sir, Obvious. you are an advocate. So please read this. ना तूच वाचून I'm- दाखय. I'm जे not कितें a आहा ते तूच particular- वाचून दाखय. I'm This- not an- तूच I'm वाचून not a दाखय. particular So I will tell you what this is now. Okay. This is a matter of 2017. Yes. 2017, where I am one of the petitioners in this case against the ODP. Yeah. We got a stay on the ODP. Okay. I won't tell the entire story, but I'm sorry to say that our advocate now in 2022, Yeah. 4th May 2022, goes for a meeting where the NGPDA board had constituted a board. Okay. And that board was constituted because of this report. Okay. What is this report? This is the report that Vishwajit had released through the NGPDA showing how much Michael had converted properties illegally. Correct. If you see in this, let's take only Arpara, which he's talking about now. Yes. Arpara over here is showing 2,56,809 square meters were converted when Michael Lobo was the chairman of the NGPDA. Yes. We had objected this. Sorry to say Yeah. that in 2022, our own lawyer, who is a Goan, Yeah. that's why I'm saying illegitimate and legitimate should be known now, Yes. goes for the board meeting and says everything is fine and our case got dismissed. So don't tell me that we have not gone to the court. रोशन हातून भितर पळय हातून भितर आदोगाय म्हळ्यार आमीच मिनिस्टरय म्हळ्यार आमीच MLA म्हळ्यार आमीच हें लक्षांत धर आमी उलयतात तो आमी तूं सेम पॉयंटार म्हळें हे आमचेच लोक मरे पयशे येतकीर जर गोंयकार मनीस जर आपले लोक जावन न्ही आपलो जर सत्व जर घाण दवरता म्हणणे असता 5 बोटां एक हातीचे हाव पूण सारखे आसना ते द सेम सिच्युएशन Savio, how you are going to look at? See, this is a परत same merry go round.
हातूंत भितर दुश्टचक्र म्हणटात आमी ताका. म्हळ्यार कशें आमी हांकां जिखून दितात. हे मनीस फाल्यां आमकां पयशे दितात, आमकां लाचार करतात. हे मनीस फाल्यां मंत्री जातात. मंत्री जावपाक मेळना ते पार्टी चेंज करतात. पार्टी चेंज करून ती पार्टी विथ अ डिफरन्स तूं जाणा तुजी पार्टी ती आपल्याक जाय तें करता वर्स देन द काँग्रेस. सो हें जें पळय दुश्टचक्र आहा परत पर्टिनंट क्वेश्चनाचेर आमी येतात. आमचें गोंय हातून वाचून उरतलें काय कितें आनी वाचून उरपाक जाय जाल्यार आतां कितें करचें पडटलें. कारण आमी पळयलां न्ही काँग्रेसी तेंच बीजेपी तेंच. कशें बाबा वचप फुडें. Politics and politicians are a reflection of what the society is. येस पॉयंट. Okay? So today, if the people decide that those who have betrayed the voters and switched parties, whether they came from Congress to BJP or from BJP they go back to Congress, करेक्ट. their power lies not in their own hands. That's what we keep forgetting. The power lies in the hands of the people who have elected them. येस. So at the end of it, if the people of Goa decide that we want a change, we want to save Goa, the power is not in the hand of the government. The power बरं is हांव in तुका the एक hand of क्वेश्चन the विचारता. people. आतां ह्याच संदर्भात म्हाका सावयो तुजे कडेन क्वेश्चन जायतो असो की ते पळय म्हणटात कॅरिंग कॅपेसिटी जेन्ना आमी हुपली म्हणटात तेन्ना भायले लोक येवन हांगा सेटल जातात. भायले लोक पळय जेन्ना हांगा सेटल जातात दे आर मोर देन द टोटल पॉप्युलेशन ऑफ द नीज is bound to गोंयकार. happen. नीज गोंयकार. सो ते नीज गोंयकारांक कितें पडून गेलो तुजे गोंयचें. तो पयशे दिले ताका वोट मारता तो झोपडपट्टी तुमी ताका रेग्युलरायज करतात. म्हजें घर म्हणून करतात आनी 50 रस्त्याचेर इलिगल फाटल्या 20 वर्सांनी let me मारिल्ले. सो तुगेलो तो वोटर जालो. But that's still not the point. Let me give you an example because I travel a lot to Delhi and the other states. Yeah. Every single person I meet is always inquiring about buying an land Housing- or a housing house in Goa. or an apartment Correct, in Goa. correct. Okay? Take a friend of mine who has an apartment in Gurgaon. His apartment is valued at about 7 or 8 crores, a 4-bedroom apartment. Correct. At a 7 or 8 crores apartment, he can come into Goa and buy a bloody palace or mini palace for himself Correct. in one of the villages Correct. and still be able to travel. So a lot of people are choosing and opting for Goa because when the work from home option came post-COVID, a lot of them found Goa's climate, Goa's people and Goa's basic aura to be suitable for them, and that is why they are moving. They will continue to move. Today, apartments that are selling, say 200 apartments, 500 apartments, they are not marketing it to the Goans. They are marketing it primarily to the non-Goans who want Goa as a place to come and live, because today with digitization, everybody can do work from anywhere. And that's going to be the problem. The problem is the Goan must understand that what am I doing? Are the people that I am electing at a panchayat level or at an MLA level saving the future of my children or not? Or do I accept what happened to Mumbai to happen to Goa as well? Because what has happened in Mumbai 30 years ago is what is happening in Goa now. सारकें. म्हाका रवी नायक बाब, म्हाका रवी हांव तुजे कडेन रवी बाब म्हाका एक सांग. आतां एका बुडपाच्या परिस्थितीन आमी पावले. इतले मेरेन उदक आयलां. आतां तो म्हणटा तशें तेच लोकांक आमचे लोक जिखून दितात. ते जिखून दिना ते जर काठार पास जाले जाल्यार ते परत दुसऱ्या पार्टींतल्यान सगळें ओडून हाडटात. एक मुवमेंट असो पॉलिटिकल तूं एक एक्टिविस्ट तुमी फक्त तूं आनी रोशन फक्त तुमी कायद्याचेर बोट दवरून बोवाळ करीत आसतात. तुमकां मतांय पडनात इलेक्शना उबो रावल्यार. हें कितें? आनी मागीर आय एम गोइंग टू कम टू यू स्टँड फॉर इलेक्शन नोबडी इज गोइंग टू वोट फॉर यू. ना 2022 जेन्ना आमी डिसायड केलें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सान वचपाचें, रोशन मथा इज वन ऑफ द आवर कॅन्डिडेट. व्हेरी सॅडली रोशन मथायज कूड नॉट विन. हेचे वचून कळटा लोकांची वृद्धी कितें पळय ती. आतां जालां कितें, हांव खंयच्याय नाक्यार वच खंय बस 10 करोड जाय कॅन्डिडेटाक, कोण म्हणटा 30 करोड जाय, कोण म्हणटा बाबूश 100 करोड मोडला आनी फूल तिसवाडी कॅप्चर करतले. हे जेन्ना मेरेन बदल हे भितर बदल येयना ते मेरेन बदल सोड रे बदल न्ही. हांव कितें म्हणटा मतदाराक जर खरेंच दिसता की बदल जाय कारण उदक कितले मेरेन आयलां. अशे वेळार पयशे जे कोण दिता ते घेया मरे, गिफ्ट जे कितें दिता ते घेया मरे आनी वोट तुमकां जो गोंय वाचयतलो ताका वोट दियात. 2000 म्हजे कोतान लोकांचो विश्वास तुमचेरय ना आनी तांचेरय ना. त्या परत ते तरी कितें दिता ते घेवया म्हणटात. कारण कार्यकर्ते जिखून येवन कितें दिता ते लोकांनी पळयलां.
रोशन मथाय सोड 2022 कितें सोड? रोशन म्हणजे एक 2 मिनटां खातीर सोड. रोशन मथाय आमचो खूब मित्र. हय. 2022 हांव आरजीपीच्या पर्सनली तसो फेवरेबल ना, पण एक ऑप्शन म्हणून 2022 आरजीपीचे आहले, हय. एक आम आदमीचे आहले, ते लोकांनी कित्याक एक्सेप्ट करूंक ना? पॉलिटिकली हांव म्हणटा अशेंच लोकांनी तकलेन भरला की भारतीय जनता पार्टी, बरं आरजीपी काँग्रेस. धरुया आमी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एक वेगळे तरेन पार्टी घेवन आयलो आनी ताणें गांवांत तरुण भुरग्यांक उठयले, तांचे भितर एक जागृती निर्माण केली. तांचो एक जण जिखून आयलो, तांकां मोर दॅन 10% वोट्स पडले. सो ही एक मुवमेंट अशें तुका दिसना? ना, तेतून कितें आसा, जेन्ना तुमी विधानसभेन वयतले पळय, विधानसभेन वचपाक मॅक्सिमम वोट जाय, वोट डिविजन करून वचूंक शकना. थंय तेंच्यांनी मायग्रंट आनी नीज गोंयकार हेतून डिविजन केलें. ह्या डिविजनान 10% वोट कन्विन्स जाले आनी मायग्रंट तुमी म्हटलां ते 10 लाख मायग्रंट कन्सोलिडेट जाले. Take the recent thing that Viresh Borkar did. Now, Viresh Borkar fasted for a larger cause. The cause was 39A. Why did he stop his fasting when it came only to his village? Why did they not take it across? I have also the same point, correct. Why did they not take it across? Now, Revolutionary Goans as a political party is a young political party and taken up issues that were valid to the Goenka point they are talking about, right? Correct. So, why did Viresh not extend and rightfully take the entire protest, the silent protest, the fasting protest, to the whole of Goa? But why are you? What is your view? I don't know. He needs to tell the people. तू सांग न्ही. विरेश बोरकर आमचो यंग अँड डायनॅमीक फर्स्ट टायम MLA आनी तेंच्या असल्याचेर न्हू, विदेशाच्या असल्याचेर भरपूर जाणांचे दोळे आसा. म्हणजे कसो काबार जातलो पळय तो, तेच्या जिवाचे हांव ताका सल्यूट करता. विरेश बोरकारा हांव सल्यूट करता. तेणे जिद्द दाखयली, आपणा गांवा पुरती केले. बाकीच्या MLAंनी बसों येताले फास्टिंगां न्हू, युरिया आलेमांव असलो, मागीर एल्टन आहलो, बाकीचे सगळे आहले. कोण एस्पिरंट आहा पळय, विजय कित्याक बसोवंक ना? सारकें. विजय सरदेसाय बसों येतालो, बाबा तुवें सोडलें मरे आपूण बसता. म्हणजे पळय, आपणाचें घर पयलीं सांबाळपाक जाय, तशें विरेशान आपणाचें घर पयलीं सांबाळ्ळें. आनी आमकां पळय कितें आसा, व्हॅलीड क्वेश्चन केला. तो व्हॅलीड क्वेश्चन हांव ते रिप्लाय आरजीन सुरवात बरी केली. Was it Viresh's? Was Viresh fighting? giving No, you wait. Was Viresh fighting only for his village or for the whole of Goa? Listen, he said only for the 39A of his village. Then why do all that drama? No, I. Why do all that drama? That No, is it not is a drama. That is not a drama. It is a drama. Then why didn't he stand for the whole of Goa? Hari? 39A Why is only destroying he has the to whole stand? of Goa. Why And only he has not? to stand? Why not? Is he not a politician? are- Is he not a young politician? He is Are we young not supposed to be politician. standing as Goa? Our future What do relies you mean on by him. why not? That's the Our problem. future relies on That's him, the problem. not on your Bharatiya Janata Party. हांव सावयो Indian politics are not party. हांव I'm सावयो talking about him. We know you are the candidate for Veli constituency. Everybody knows I'm Bharatiya the Janata candidate Party. of Then- Veli. हांव तुका म्हणना, हांव ताचो मुद्दो I'm मुखार only व्हरता. asking you, why did he not stand हांव for the whole I'm of telling Goa? you now. हांव मुद्दो Why he मुखार should? व्हरता. Why should he Why he not? should? Why should he not? रोशन हांव तुका रोशन तुजे कडेन येता. ताणें एक मुद्दो सावयोन एक बरो मुद्दो काडलो. मुद्दो असो की कोणें तरी आतां फक्त हांव म्हज्या मतदारसंघान पळयतलो न्ही, कोणें तरी उबें रावन एक जागृती करपाची लेवल सुरवात, बरें ओके, सांत आंध्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सुरवात केली, पूण मागीर तो गोंयांत जर जागृताय जाता, लोक इतल्या आशेन पळयतात, गोंयभर हें आंदोलन पेटोवपाची गरज आशिल्ली, तितल्या पुरतें दवरल्यान बंद केलें. म्हाका सांग रोशन, पॉलिटिकल हाका जाप सोदची पडटली. आमी तो पळय म्हणटात कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ विलेजीस, कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ गोवा, हाका पॉलिटिकलच जाप, दुसरे हाका सामाजीक जाप ना. पॉलिटिकल तूं उबो रावलो, इलेक्शनाक पडलो, परत रावतलो उबो? नॉट सो सून. नॉट सो सून. सो हांव म्हणटा की अशे तरेची जागृती कित्याक जायना गोंयांत? तूं उलय. हय. कमिंग टू द टॉपिक, हय. कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ विलेज. हांव तुमकां एकूच 2 प्रश्न विचारता. आय एम नॉट इन पॉलिटिक्स एब्सोल्युटली. आय एम ऑन द हॅपनिंग प्लेस ऑफ गोवा. 2 हॅपनिंग प्लेस आसा. एक बागा, शांतदुर्गाच्या देवळाच्यान आमी बागा वचुया. ओके. थंय आडेकडेक सगळी कडेन ऑफिसां हे आसा, शॉपां आसा. ते म्हाका सांगा कितले गोंयकार आसा? एक आतां आमी हांगा बसला, ऑफिसान बसला. परत 18 जून रोडार, दिस इज अ हॅपनिंग ऑफ पणजी सिटी. दिस इज अ कॅपिटल सिटी अँड मेन लेन ऑफ पणजी सिटी. 18 जून रोडार गोंयकार कितली दुकानां चलयता हें म्हाका सांगात.
पणजे आणि कितें मेंटॅलिटी आमी फक्त पोलिटिशनाक पणजे करूं. सध्या 70% दुकानां भायल्यान चलोवपाक आत्तां म्हाका सांगतालो आत्तां यशवंत सांगतालो म्हाका की हांगा आमी बसला न्ही ताच्या अवती भोवती 10-15 स्पा आसा ते स्पा कोण चलयता सारकें एकलो गोंयकार चलयना. कॅपॅसिटी पॉलिटिशनाक ब्लेम करून आमकां फायदो ना न्ही. आमकां आमची मेंटॅलिटी पळोवपाक जाय. आमची मेंटॅलिटी गोंयकारांक कोणाक धंदो करपाक नाका. आमी भायल्यांक आपयतात आनी भायले जाय तशें आमचें गोंय विकता करता आनी ब्लेम करता पॉलिटिशियनाचेर आमी. दिस इज बॅड. दिस कॅनॉट बी. वी हॅव टू चेंज द मेंटॅलिटी. तुझ्या गांवांत तुवें म्हणलें तुझ्या गांवांत म्हाका सांग लोकांक काम करपाक जाय ना डेफिनेटली काम करपाक ना. जाय हां एक्झॅक्टली डेफिनेटली आमकां कितें आसा एक शॉप आसा. शॉप म्हज्या बापान सुद्दां एक शॉप आशिल्लें म्हजे कडेन. जर म्हाका 15,000 म्हयनोभर हे करूंक चलोवंक मेळटालें, income. मेळटालें हांव आयज कितें करता 10,000 ते भाड्याक दिता खंयच्या राजस्थानीक दिता दिल्लीवाल्याक दिता 10,000 दिता आनी सुशेगाद दुसरें काम करता. सारकें. ही माझी मेंटॅलिटी जाला गोंयकाराची. हाजेर कोण उलयना आमी म्हाका दिसता हें आमी उलयता पॉलिटिशियनाचेर. रोशन आमी सुशेगाद जाल्यात आमकां काम करपाक नाका म्हणून भायले येतात. I think the question was asked to me. I am from that village. Correct. I think it's best that I answer. Of course. Okay. We all want to work. We all want to make money. Yes. We all want to feed our stomachs and that of our families, and we want to also save something for our future generations. Correct. In all this, we also like enjoyment. Goankar loves to go abroad. We like holidays. We are Of open course, to of it. course. आमी बरे सुशेगाद बरे The गोंयकार. question is, sir, today there is no chance for a local Goan to get any business license the way it is supposed to be given. I differ. You I may differ. differ. Yeah, I differ. I'll come. I have- I have a solution to that also. Let him I have had so many cases wherein the locals are pressurized. Why? First and foremost, this person is not a voter of the panchayat party. So everything will be done to make sure that fellow is put down. Now this is happening in Kalangut, happening in Kandolim as well. But if you give it on rent, that same shop will get a license. The same shop within a day can get FDA license, who's can giving get Let him- pollution license. They will get all the possible licenses. Why? That you all answer. Okay. What Let happens him to go. us? Let What him. happens to us is the second part is we do not have the training that is required to run Exactly. businesses. Come here. Come Second here. point. This is the point. Now what happens is very few of us, like my friend Savio said, he was abroad. I was also abroad. So I am one of those in my village who are able to stand up above the rest because we have that backing of what we learnt abroad. What about the locals? What is the level of education here? What is the support system for tourism related businesses in Goa? May I just No, interject? let me Of course, finish. of course. Yeah, yeah. Let me finish. Yeah, okay. What I is have the a question. system that is supporting any of the local businesses? What is the support system? Now we have taxis. Okay, everyone knows to drive. They have brought a taxi, they have put the taxi. Today the policy is an issue. How many years we are fighting? Then we have Okay, we okay. have the guts to call the Advocate Nexus. Raviraj Chodronkar, तू सांग. So the point here is No, no, the point well taken, well taken. Raviraj Babu. Now coming to the taxi business, as my friend just now spoke, tell me who is driving this taxi now? 80% are non-Goans. Is it not? Even the sheikhs, tell me. even the sheikhs. घेतात आणि 80% are non-Goan. आणि आपण Mercedes घेऊन बोलतात. Raju, शेख problem- आमकां I'll टॅक्सी tell you why the चलोवपाक लॉस problem दिसता. is. First, we had mining as the mainstay of Goa. Correct. Now we've got tourism as the mainstay of Goa. तो एक आवाज करवा And that is the problem. The problem is we have never become a holistic state looking at creating various sectors of employment or economic activity. We are always dependent on cyclical businesses which come up and down. No, no, I'm Therefore, sorry. we When don't you have- say- when you say mining- कॅपॅसिटीचेर आज एक कंपनीचेर हांव नांव घेना खंयच्या कंपनीचें 400 टॅक्सी आसा. 400तले 350 नॉन गोवन्स आसा. हय. एक 350 जेन्ना ड्रायव्हर नॉन गोवन चलयता आमी गोंयकार चलोवंक शिकताले न्ही हांगाच रावन आमकां भाड्यानी घर घेवपाक लागचें नासलें. बरोबर, हं? बरोबर. भाड्यानी घर घेवपाक लागचें नासलें. भायल्या भुरग्यांक हांगा स्कुलींग घालपाची गरज नासली. हे जर आमी आमचे सेल्फ सफिशियंट जाता भायले कोण येना
ऍब्सोल्युटली येवचे नसले आज. But that's where the राजूभाई, आज सगळीकडे राजूभाई, कितें आता जालां? policy आमकां itself टॅक्सी has to चलोवपाक be- नाका, Okay. आमकां हॉटेल Okay. चलोवपाक नाका, कळ्ळें म्हाका. आमकां बरें. दुकान चलोवपाक नाका, सांग. आमकां दुसऱ्यांनी चलोवपाक जाय बरें, आनी रवी आमकां ब्लेम रवी करपाक जाय. सांग. हो जो लोकल्स आनी आउटसायडर हो प्रॉब्लम आसा पळय तो प्रॉब्लम खंय स्टार्ट जाता जाणाय जेन्ना तूं खंयचो बिझनस धंदो स्टार्ट करता ताका सपोर्टीव स्टाफ लागता. तो सपोर्टीव स्टाफ आमकां मेळपाक डिफिकल्ट जाता. वेरी जे भायले येता पळय ते सवाय थंयच्यान एक घेवन येता तांकां. दुसरें तांकां धंदो करचो आसता ते 18-19 वरां धंदो करतात. खरी आनी रोशन बाबान म्हटलें पळय तशें रोशन बाब तो वयता पंचायतीन कितें दिता ताका आमी म्हणटा ना आमी दिवचे ना. तो ताका दिता तो ताका धपून लायसन दिता. मेन प्रॉब्लम ताका स्टार्ट निवडून जाता तुम्ही धाडटा पंचायतीन मरे. निवडून पयलीं आमी धाडटा वोट पण ताका धाडटा. कितें तरी Sir, in आमी my पंचायत, आमी in my 10 जाणां पंचायत, गेले, तुका जर in लायसन my मेळना, पंचायत, आमी रोशन- 10 जाणां बरोबर रोशन- गेले रोशन- आनी तो दिना जाल्यार सांग मरे म्हाका. रोशन इज गिविंग एक्झाम्पल. In my panchayat, I have had instances where I have walked inside and there is a red rope which is put there. You are not allowed to cross the line. Sir, laws dista sangpak on a public media, but in my panchayat, the Delhi Builder Lobby Fellows, the representative of one particular hotel, was sitting on the chair behind the counter and asked me how he can help me. Oh. No, that's not surprising. You get to hear that sitting in Delhi. म्हाका That is where the system has failed My us. simple answer here is Right. we Goans are not united. We don't Goans are like आता म्हाका मार्टिन बाबान सांगलें की when we go for a license we don't get non Goan will get easily. Yeah. अरे आम्ही 10 जाणां जेन्ना बरोबर वता वाड्यावयलेच वता तर सपोज यू बरोबर. स्टेट पर्टिक्युलर वाडो 10 जाणां युनिटी जावन बरोबर वता आनी ताका पंचाक विचारता सेक्रेटरीक विचारता आमी कित्याक दिना तू म्हाका तो दुसरो रोशन जायना. रोशन रोशन दिस इज अ पॉयंट. तो जर दुसरो काय ना? जर चिंबलचो मनीस तो पळय मरे गांवांतल्यो हा. बायलो आपले रानाप सोडून दिसवडो सोडून थंय येवन बसल्यो आनी सरकार भिलें. This चीफ is मिनिस्टर थंय गेलो. तुज्या पंचायतीन जेन्ना तुका रोशन मातायशाक जेन्ना त्रास जाता ताका लज करतात ताका त्रास करतात आनी दिल्लीवालो विचारता तुज्या गांवांतले 15 लोक येवंक शकनात विचारपाक जाप. ना एक Why एक्झाम्पल एक बंद वाय डिफिकल्ट. Because you see the threatening that happens, they can direct by the time. अरे पण गावात भितर Sir, तू स्वत मानसो ना. By the time I reach home, if any of my panchayat members watching, there will be notice at my house. त्यांना कोण येतं? then this is mafia. Then this is mafia. 100%. नोटीस I'm telling you, it is mafia. धंदो करपाचें Coastal- न्हू We have not elected coastal area representatives. area पंचायत Yeah. आणि अदर पंचायत हेज अ ह्यूज डिफरन्स. Okay. खूब फरक आसा कोस्टल Definitely. एरिया पंचायत आनी Definitely. हितून. कोस्टल एरिया पंचायतीन अफाट पयसो आसा. तेल्लीकार येता बिझनसमॅन्स येता तुजे पयशे वतयता. स्टार्ट्स फ्रॉम पंचायत मागीर MLA मागीर ऑफिसर्स डेप्टी कलेक्टर जावं मामलेदार जावं मागीर खंयचेय डिपार्टमेंट आतां फायर ते इन्सिडंट जावन अरे फायर पंचायत सेक्रेटरी धरून ते डेप्युटी कलेक्टर थंय कशें आणि वतात ते आमी नको? नवीन गुदिनो असलो पंचायत मिनिस्टर वन ऑफ द बेस्ट पंचायत मिनिस्टर तो सेक्रेटरीक सेट करता बाबा तुका अंजुना पंचायतीन वचपाक जाय 25 लाख. अरे सेट बरं, okay. करपी This is- आमचो this is आसा. allegation. Set वो करपी allegation. allegation. I can करपी आमचो Savio- कोणतरी मनीस आसा. सावियो रोड्रिगीस एक मिनिट हा. आता आमी वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द शो. आमी कितें म्हणलें नंबर 1 कॅरिंग कॅपेसिटी ऑलरेडी हुपली. correct. गोंयकारांक काम करपाचें ना. दिल्लीवाले येवन जमीन घेतात दिल्लीवाल्यांक सगळें परमिशन मेळटात. गव्हर्मेंट मशिनरी इज ऑल्सो करप्ट. लोकल लोक जे पळय धाडसान मुखार येवपाक जाय ते येनात कारण देर इज समथींग कॉल्ड माफिया. आतां म्हाका सांग लेट्स एंड दीस टॉपीक. म्हाका तुजे कडल्यान पॉयंट जाय. आतां कितें मुखार करप कितें काय आमी गोंयकारांनी मांडवेन जीव दिवपाचो? So actually, the solution lies exactly with what Videsh Borkar did, and that is why I'm upset. So you Yes. can get it clear. When Videsh Borkar started to stand out for the issue, Yes. the whole of Goa was awakened. Yes. By them being awakened, a lot of people in villages that were not had anything to do with Videsh's village also started to become a part of it. Correct. So when you created a momentum, it's like saying, okay, I have saved my house, so let the rest of the village burn. That is not acceptable. That is where the revolution gets spoiled, and that is where we have gone wrong. We have never ever taken. Let's take as far back as 15 years, Going Bachao Abhiyan, which started. Sarge. Why did it not have that effect after it? Why have we stopped? Because even after that, there's been The politician
made use of it. Correct. Parrikar made use of it. They came to power. Everyone makes use of the protest to Correct. their advantage. I'm saying Viresh and team at that point of time created a momentum that needed to have continued on 39A. You have Justice Rebello doing the same thing with 39A Correct. without the protest. But the impact of Viresh was much more. Yeah. Why? Because he had come down on the street, on the ground. Sir. Now that is not about your home. It is about the whole of Goa. And that's what you need to understand. ओके हांव आतां परत निमाणे कडेन पावलो म्हाका रोशन तूं म्हाका सांग की काळजारा धरून सांग माफिया कडेन तुका फायट करचीच पडटली तुका गांवांत भितर नवें रेवोल्युशन हाडचेंच पडटलें तुका चळवळ करचीच पडटली तुका फक्त म्हाका बाबा त्रास करतात म्हाका भंय घालतात म्हाका घरा कडेन आतां 2 लोक येतले सांगून जावपाना कोणें तरी मरचें पडटलें हांव तुका मरचें म्हळ्यार फिजिकली मरपाचें म्हणना कारण तूं आमकां जाय म्हाका सांग कशें फुडें वतलो तूं ताणें तुका सांगलें मरे कोणें तरी मुवमेंटान अरे कोणें तरी सुभाषचंद्र बोस जावचो पडटा कोणें तरी शिवाजी महाराज जावचो पडटा कोण जातले सर हितून कितें आहा इट इज द मेन थिंग इज जे आमचे लोक आहा पळय गोंयचे लोक वी आर व्हेरी वल्नरेबल म्हणजे वी आर व्हेरी वीक when No, it we are comes not. to No, no, one minute no. I'm sorry, we are one not minute when it comes to weak what I'm trying to say is we are weak in our decisions we are too fast when things happen we are of a nature which is calm which is smooth we are used to that susegat kind of life we Hey, like Baba, our life we peaceful are the let me first ones finish to I don't fight in interrupt 1583. I don't interrupt Don't when you call Goans speak weak. so you please We allow were me the to first speak ones to fight. No, you please can't have some get us- decency You can't to allow me to forget speak the decency. then you don't have Nahi, decency nahi, then nahi, don't decency. speak on this channel No, This is a my debate friend, which don't is call open. Goans weak. You please learn to be Don't decent and allow call others Goans to weak. speak. Don't call Goans weak. I have given an explanation. No, what I'm that calling explanation weak. not acceptable. बरं This is रोशन exactly one of the weaknesses that is there. बरं रोशन म्हाका आतां तुजे कडेन लास्ट सेंटेन्स जाय सेंटेन्स अशें की बाबा आमी आतां कितें करप वीक बीक ते Corrupt सगळें कितें sir? हे जे corrupt politicians are in this corrupt ते जालें, party which is there कोण now, कोण जालें. they have आता to तू be- कसं fight करतो Sir, आता? they have to be thrown out. Okay. For them to be thrown out, we have to educate every Goan. Okay. That is the so only let's thing. start from you. Then Your village, you have to I'm fight. doing- I'm doing Something my has to be done. बाबा तू सांग कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ विलेज म्हटल्यार कितें आसा तू म्हाका कायदो सांग म्हाका जाय ते अशें फक्त ना ना एडवोकेट रविराज चोडणकर आमी सगळी चर्चा करून जाली म्हाका जाय ते अशें कायदो गोंयकाराच्या मदतीक येवंक शकता की आमी बाबा अशे तरेचे एक मुवमेंट करूं कायदो मदतीक येवंक शकता शकना. कोण 39A म्हणटा कोण 71 म्हणटा ते सगळें नाका आमकां हॉलिस्टीक एप्रोच जाय आमच्या प्लॅनिंगाक कायदो आमकां भायल्यांनी जमीन घेवपाक आमी दिवचे नात असो जो कायदो आसा तो मदतीक येवचो ना Okay. आय एम व्हेरी क्लियर इन दीस Okay. आमकां आमची मेंटॅलिटी चेंज करपाक जाय आमकां पयलीं सांगपाक जाय की गोवा इज नॉट फॉर सेल Okay, very good. सेकंड वन Very good. दोनूच मिनटां घेता गोवा इज नॉट फॉर सेल आमकां सेल्फ सफिशियंट जावपाक हें करपाक जाय आमी अशें म्हणटा की 400 जेन्ना टॅक्सी एक कंपनी एक दिसान उबारता 350 तो भायल्यान हाडटा तो 350 टॅक्सी ड्रायव्हर भायल्यान हाडटा तो फक्त 350 टॅक्सी ड्रायव्हर हाडिना तो 350 फॅमिलीक हाडटा स्टॉप दॅट तुवें हो मुद्दे मांडल्यात हांव आतां रवी हरमळकर येता अरे 20 वर्सां पयलीं लोक इतले एजिटेट जाल्ले फायटींग करताले रस्त्यार येताले एक मेटा स्ट्रिप्स म्हणून फॅक्टरी आशिल्ली लोक थंयच्यान आंदोलन करून वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन घुसले तांणी थंयच्यान इंडस्ट्रीन उजो लायला कांय जाग्यार हांव हें करप म्हणना पूण लोक एजिटेशन करताले लोक रस्त्यार येताले लोकां भितर एक चेतना आशिल्ली फाटल्या 20 वर्सांनी चेतना गेली खंय एक तर आमी दुसऱ्यांक मारचें पडटलें युद्ध एक तर दुसऱ्यांक मारतात जाल्यार आमी मरतात हे एक ऑप्शन आसा दुसरें ऑप्शन सांगलें पळय तशें पॉलिसी कोण करता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉलिसीज अरे ह्या विशयावर उलयन जालें हय. सवी बाब परत हांव तुजे कडेनच येता आतां गव्हर्मेंट तुज्याच पक्षाचे तूं बीजेपीचो मेंबर हायकमांडूय तुका टायम दिता तूं दिल्ली वता तेन्ना तुका अमित शाह यो म्हणटा बस बाब सवे बाब कशी खबर आनी तूं जाणा तूं गोंयचीच खबर करता आसतलो आपल्याला गांव कसा वेळ्ळे बरो आमचे दर्या बरें नुस्तें बरें मेळटा हें तूं उलयनासतलो तूं ताका जेन्ना सांगता तेन्ना इज ही कन्सर्न अबाउट गोवा युअर हायकमांड इज कन्सर्न Well, I don't whether actually. persons like you in Goa are you ready to fight? Is this something called we can start a movement in Goa? So, firstly, I believe both the Prime Minister and the Home Minister are very concerned about Goa. Yes. Secondly, we don't always talk about Goa because there are other regions that I look into as far as my analysis and research is concerned. But I'll tell you one thing.
if the Goans don't wake up, whether it is my party or not, I have raised questions against my own party. Of course. Right? Because the party is not bigger than Goa. Please understand that. That the party is in power is because the people of Goa have put them into power. Right? So we have to understand one thing, the power lies with the people of Goa. If the people of Goa decides they want to save Goa, that is when they will save Goa. If they've decided to sell themselves to the people of Delhi, they will sell themselves. व्हेरी नायस. हाजेर हांव इतले कार्यावळ सोंपयता. कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ गोवा आमी ऑलरेडी ती हुपल्या. आमी हाजे पॉलिटिकल हे दितले, कोण पयशे वाडटा, कोण जिखून येता, कोण मंत्री जाता, कोण पक्ष बदलता, हें जायत रावतलें. जो मेरेन आमी युनायटेड ना, जो मेरेन आमच्या भितर धमक ना, जो मेरेन आमच्या रगत सळसळना, हें रगत सळसळपाक आमी कसली वाट पळयतात आनी खंयची वाट पळयतात. मांडवीन व्हरून गोंय अर्दें घालें आमी. आमच्या नाका मेरेन उदक आयलें. आमी केन्ना मेरेन रावतले आमचें उदक सळसळपाचें, आमचें रगत सळसळपाचें. तुमी सगळे आमचे कार्यावळीन आयले. रोशन माताईश, एडवोकेट रविराज चोडणकर बाब, रवी हरमळकार आनी सावियो रोड्रिगीस. एज युजल तूं सदां भशेन आक्रमक आशिल्लो. बरें दिसता म्हाका एक सत्ताधारी पक्षान आसुनूय तूं आक्रमक भाशा करता, कारण ती गोंयची भाशा आनी हेय बी तीच भाशा करतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.